मेर्शेवाडी नवो ट्रान्सफॉर्मर घालचो अशी मागणी फाटली कितलीशीच वर्सां लोक करताले. निमणे अंदू तांची मागणी मान्य जाली. मेर्शेकारांक नवो ट्रान्सफॉर्मर मेळ्ळो. आमदाराचे हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार ट्रान्सफॉर्मराचो फायदो सुमार 200 घरांक जातलो म्हूण आमदार टोनी फेर्नांडीसान सांगला. मेर्शेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर विलियम रॉड्रिक्स. खूब तेंपाचो जो पेंडींग डिमांड्स आसलो तो हो फुलफील जाल्लो आसा आनी ह्या खातीर आमच्या आसिसान आमच्या एक सरपंचान खूब त्रास घेतलेले आसा. तशेंच एका बॅकींग आमचे मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकर तसोच आमचो गांवचो MLA हेणें खूब हेल्प केल्लो आसा. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां, मेर्शे पंचायत खुबशीं कामां हांगा घेतलेलीं आसा. मेर्शे पंचायतीन डिवेलपमेंट वर्कूय घेतलेलें आसा आनी हांगा जे रस्ते थ्रू PWD ऑलरेडी घेतलेले आसा. अमय कन्स्ट्रक्शन हे कॉन्ट्रॅक्टराकूय पडलेले आसा. It's a very defining moment for सगळ्यां खातीर because transformer, as MLA rightly said, की electricity is it's a need of each and every individual here. आणि हांगा समज आमकां डिस्कनेक्ट जायना आसतना समज डेली आनी रेग्युलरली आमकां मेळत रावलें जाल्यार आमचे एखादी प्रोग्रेसाक खूब हेल्प करता. आनी एज आमचो कलीग प्रकाश नायक म्हटलें तशें वी नीड टू हॅव अ युनिटी अमंग अस टू डू समथींग गुड फॉर आवर विलेज. सो आय गेस I'm grateful to be here in first time as a sarpanch. I'm speaking in your ward and I'm feeling I'm nervous actually, but at the same time feeling grateful ki he opportunity really. In the year 2013, along with this transformer, there were other 2 transformers which we could complete on time, but this was delayed because stringing the high tension line was very difficult because this is a totally coconut vegetations are there. So bringing an overhead line was very difficult and we have proposed an underground cable, but that also could not materialize. And for locating this transformer, yes, our MLA and other people have already mentioned that the owner of the property is very kind enough to give the place for locating this transformer, which is a load sender. So this transformer can cater around 50 to 60 houses, but in effect there is a benefit of 200 families. हो ट्रान्सफॉर्मर जावन 2013 प्रपोज केल्लो. आफ्टर दॅट बिकॉज ऑफ दीस हाय टेंशन लायन तेका लागून तो इट वॉज डिलेड एंड नाव द पंचायत इज बॅक्ड एंड दे हॅव ऑल्सो वर्कड हार्ड. मोर स्पेशली आमचो आशिष बाब फाटल्यान लागून एंड आय ऑल्सो स्पोक टू द मिनिस्टर Pandurang Madkekar. He said within the time limit, certain time it will be installed. And then आपले उतर राखले आणि आयज हो ट्रान्सफॉर्मर हाचें उद्घाटन जालें. The transformer is about 200 kVA. सुमार 200 घरांक हो सर्व जातलो.